ही रूपां पळय. ही रूपां बरयतना आमचे कडेन उच्चारा प्रमाण जर बरोवपाक गेले आमी जाल्यार उलोवप जें आसा पळय, उलोवप अशें बरोवपाक दिसता. चलोवप अशें दिसता आमकां की अशें बरोवचें म्हणून. कित्याक बरोवचें न्ही तें बप घालून कित्याक बरोवचें? तर तांचे धातू पळयात कितें आसा. उलय, चलय, आज्ञा दियात. उलय, आज्ञा दियात. उलय, चलय, तांचे धातू अशे आसता आनी म्हणून तांच्या पासूनची उतरांय बी उलयता ते धातू मेंटेन करप सगळी कडेन. जाल्यार हें आमी अशें बरयतलें फाल्यां. उलयता बरोबर जातलें ना, पण धातू ना. धातू कितें आसा? उलय आसा. आज्ञारूपी उतर कितें आसा? उलय. आणि म्हणून उलयता, चलय, बरय, पळय हे धातू मेंटेन करून फुडें ताका पुसाक जी आसा ती लावप. पुरुषलिंगी आनी अलिंगी नामांक पुस लागता तेन्ना त्या नामा आदी ओन वा एन वा एन वा इन सोपी विशेषण, सार्वनामिक विशेषण वा संबंधकारक उतर आसता तेन्ना तांचे नामावरीच आकारान सोपी सामान्य रूप जाता. पळय, जे तरेन ते रूप आसा ते तरेन हांगा रूप जाता. देखणो मोर, देखण्या मोरा. तो चोर, त्या चोरा. म्हजो हात, म्हज्याय हाताक. अशें तरेन रूपाक घडटलें तेंचे. त्या चोराक, म्हज्याय हाताक, मोटव्या कवाथ्यान, ह्या भुरग्यांनी अशें तरेन. सो जशें तुमचें रूप आसा त्या प्रमाण आदलें रूप कळटलें, बदलतलें. आतां जेन्ना स्त्रीलिंगी नामाक हें पुस लागता तेन्ना मात कितें जाता? जर हें स्त्रीलिंगी आसत उतर, मेर हें कितें आसा कोंकणीन? ती मेर. मेर हें स्त्रीलिंगी उतर आसा कोंकणीन, बरोबर? आनी म्हणून मेरेर शब्दाक जेन्ना तुमी विशेशण लायतात फाटीं तेन्ना तें बी एकारांत जाता. सगळें एकारांत जाता. वांकड्या मेरेर म्हणप ना. म्हणटाना म्हणून हांव म्हणूंक जाय म्हणजे लोक आसा. वांकड्या मेरेर, वांकड्या मेळीक, वांकडें नेम अशें आमचे कडेन म्हण आसा. मेळूच जर तुजी वांकडी, नेमूय वांकडें अशें पडलें ना, कितें म्हण आसा. सो परत गांवांत म्हण आसूं तशी बरयतना मेन हें स्त्रीलिंगी उतर आसा म्हणून ताच्या फाटलें उतर एकारांत बरोवपाचें. एन सोंपी बरोबर. चली हें स्त्रीलिंगी उतर. सो ह्या चलयेन म्हणत ना, ह्या चलयेन नोट्स काडले म्हणत ना, हे चलयेन नोट्स काडले अशें बरोवप. शेपडी ही शेपडी स्त्रीलिंगी उतर आसा म्हणून कोल्याच्या शेपडेक म्हणत ना. म्हणल्यार तुका कोणें गांवांत बरोवप ना, कोल्याचे शेपडे अशें म्हणटा. पूण हें प्लुरलाक लागना, हें सिंग्युलराकूच लागता. एकवचनी जेन्ना आसता तेन्नाच तें लागता. भोववचनी हाका बाबडेच, बाबडे, दुवा अशें म्हणटा. दुवचीन स्त्रीलिंगी उतर. पूण हें भोववचनी रूप आसता. भोववचनी रूपाक तो कायदो लागना. थंय बाबड्याच म्हणटा. बायलांनी प्लुरल आसा ताका तें लागना. पुरवांचेर खूब पुरवो आसा म्हणून हांगा चाव. मोटारी आतां हांगा लागता ती मोटार स्त्रीलिंगी उतर आसा. म्हणून धाकले मोटारी, धाकल्या मोटारी, म्हजे मोटारी, म्हज्या मोटारी, हो फरक आमी. हां, आतां कोंकणीन कायम स्वरुपी विशेशणां आसतात जी तिनी लिंगांनी घडटात. आडवार म्हणटा ते आसतात न्ही. आतां पळय थंय धाडशी उतर पळयात. आतां हांगा ह्या धाडशी उतराक हे अव्यय कशेंच आसा उतराक. बदल जायच ना भितर. धाडशे, धाडसो, दादलो आसल्यार धाडसो तशें जायना. धाडशी हेंच आमचे कडलें विशेशण. तातूंत बदल शक्य ना. ते अव्यय कशें म्हणून तेच उरता. गुणी, गुणी दादलो केली आनी गुणी बायल केली. इट इज गुणीच. दादलो आसून गुणो आनी बायल आसून गुणी अशें जायना. इज नॉट अ ट्रान्सफॉर्मेबल वर्ड. कळ्ळें तुका? सो ही विशेशणां तशीं आसा. कश्टी येता पळय, कश्टी दादलो, कश्टी बायल, कश्टी चली. कश्टी कोणाकूय लागता, खंयच्या लिंगाक लागता. कश्टी दादले म्हणून येतात, प्लुरलूय म्हणून येतात.
कष्टी बायलां म्हणून येतात, कष्टी मनशां, कष्टी नागरीक कोणाकूय लावता ते काय पावोवया. सो ही जी आसात पळय तांकां अशें करचें न्ही कितें कामेऱ्या आयला मुखार म्हणून हें एक कारण करपाक वचनाका. कशें उदक दाखलीचे दाखले कशें केले दाखले काडये केल्ले काय ना तशें हांगा कश्टे कामेऱ्या करपाक वचना. दोन तीनच आसात भाशा. इकारान सोंपपी दोन अक्षरी स्त्रीलिंगी उतरांत कुसा लागतात तेन्ना इकार गळून पडटा आनी कुसाच्या आदी ये पळय कितें म्हणलां. इकारान सोंपपी दोन अक्षरी स्त्रीलिंगी उतर. इकारान सोंपलें, इकारान सोंपता दोन अक्षरी आसा, स्त्रीलिंगी आसा ती बडी तो बडी कितें लागता हांगा इकारान सोंपता दोन अक्षरी आसा आनी स्त्रीलिंगी आसा न्ही. सो ह्या उतराक जेन्ना ह्या उतराक आतां उलो मारात सामान्य रूप काढात उलो मारात बडये असं काय ना उलो बडये आसा पळय आनी म्हणून बडयेच मेंटेन करपाक जाय. बडीक म्हणपाक जायना, बडयेन म्हणपाक जायना. हांव ताका बडीन मारलो अशें जायना, ताका बडयेन मारलो जाता काय ना. उलोवपाक कितें जाता सामान्य ताचे गोंयटा कशें रूप गांवांत बडयेन मारलो तशें. सो ते रूप हांगा गोंयटा. साडयेचें करा साडी साडयेचो पदर साडीचो पदर मराठीचो आमचो कोंकणी साडयेचो पदर साडयेन आज्जेक सांगलें बारीक पाणी सांगून म्हाका आज्जेन दिल्ली भाजी बरी लागता. भाजीक न्ही भाजयेक कोंकणीन. सो हो एक फरक तुमी हो भाशीक फरक आसा मराठी कोंकणी मध्ये. आनी आमच्या चड करून गोंयकारांक जे कदाचित शिकले आसतले तुमच्या मदले जायते मराठींतल्यान प्राथमीक शिकले आसतले, वाचपी आसतले मराठी पेपर्स पुस्तकां ते तुमी सगळें करचें. तातूंत कांय आडकाठी ना दुसऱ्या भाशेंतले वाचले म्हणून. पूण आपल्या भाशेचो स्वभाव आसा तो राखून दवरपा खातीर ह्यो कांय टिप्स आसा. नेम म्हणजे ह्यो टिप्स तुमच्या भाशेचो स्वभाव राखून तुमी बरोबर उलोवप करचें. दुसऱ्या भाशांचे आतां निजिनी म्हणिल्लें म्हाका म्हज्या घराची सगळींच जनेलां आनी सगळीं दारां उक्ती जाय, सगळी कडले विचार म्हज्या घरांत येवचे म्हणून. पूण त्या विचारांनी म्हज्या घराचें दर्पण वचचें, म्हज्या घराचें दर्पण टिकून हांव भायल्यान कितें आसा स्विकार करलो. म्हजेच पावणेर काडला हांवें आनी भायल्या सगळें येवन बसला जाल्यार हांव कसलो गोंयकार ना. दॅट इज नॉट फेर. सो आपले जे आपल्या भाशेचें आसा सत्व गुण तत्व ते सांबाळून दवरून म्हाका वी आर एक्सेप्टेबल. येस डेफिनेट. सो ही उतरां ही कशी आसा पोतीक न्ही पोती एक आनी म्हणून सांगलें आतां तुका उलो मारात न्ही आतां कितें करात उलो मारात बरोबर. सामान्य रूप काडात पोतये सामान्य रूप ताका फुडें लागता. इकारान सोंपपी दोन अक्षरी स्त्रीलिंग उतरांचे बहुवचनांतूय जर तेच रूप उरता जाल्यार व्यक्तीचे व्यक्तीच उरता न्ही. एक व्यक्ती दोन व्यक्ती तीन व्यक्ती चार व्यक्ती एकूच उरता. ताका बदलूच करत ना, मुक्तीकूच बदल करत ना, शक्तीक बदल करत ना. इकारान सोंपपी तीन अक्षरी जर तेन्ना हो निमाणो इकार एकार जाता. हो हांगा एकार जाता. कोंकणी कोंकणीक, सुक्ती सुक्तेक, कागडी कागडेक, दिवटी दिवटेक हो हांगा एकार जाता. बहुवचनांत तेच रूप आसत जाल्यार बदल घडना. फॉर एग्जाम्पल विभक्ती विभक्तीकूच आतां सांगलें कादंबरी कादंबरीकूच अशें धरलें जाल्यार प्रगती प्रगतीकूच प्रगतेक न्ही. बदल आमी कितें करताले प्रत्येक उतराचे हांगा तेक करताले एक करताले विभक्तेक करताले कादंबरीक करताले तशें न्ही. चार वा चड अक्षरी उतरां तेन्ना तीन अक्षरी उतरां बरी सेम आतां सांगलें की जर प्लुरलान सुद्दां बहुवचनी रूप सुद्दां जर सेम आसत त्या उतराचें सरपळी आतां हांगा सरपळीक जालें कितें हाचें प्लुरल कितें सरपळ्यो ळ्यो प्लुरल आशिल्ल्यान ए जाता. पैपंजी पैपंज्यो. इकारान सोंपपी चार वा अधिक अक्षरांचें स्त्रीलिंगी उतर समासीक आसत
म्हणजे दोन वा अधिक उतरांनी जोडून आयिल्लें आसत तेन्ना ताका कूस लागता ताच्यातल्या निमाण्या उतराचे प्रकृती प्रमाण ते बदलता. लेट अस सी. आता ही सगळी सामासीक उतरां. सामासीक म्हळ्यार कितें की मुळात दोन उतरां आसतात वेगवेगळी आनी ती एकठांय कळ्ळें कशी आसा आड आनी ताती दोन वेगळी उतरां. तातूंतल्यान एक उतर घडलां आडताती म्हळ्यार सुपारी फोडटात ते साधन आसा कोणागेर ताती ना सुपारी फोडटात पुरण आनी पोळी दोन उतरां एकठांय. सो आता ह्या उतरा प्रमाण ते घडटले. हे उतर जर स्त्रीलिंगी आसत एक जातले एक पोळी एक ताती एक कशें जातले चार सरणी. पूण जर ते नासत जाल्यार भक्तीकूच उरतले भक्ती एक जावचें ना. आता जर रूल पळयलो त्या प्रमाण भक्तीक जावचें ना कित्याक भक्तीचे प्लुरल सुद्दां भक्तीच आसा. एक भक्ती दोन भक्ती तीन भक्ती चार भक्तीच. सो शक्ती तशें शक्तीचेच उरतले शक्ती एक जावचें ना. ईश्वरान सोदपी काय पुरुषलिंगी जातनामा विभक्तीचे पुस टाकतना तातूंत कांयच बदल घडना. देखीक ही उतरां पळय पुरुषलिंगी उतरां आसात कवी पाद्री. आता हांगा कवी एक जावचें ना बरोवचार करूला आपण पाद्रे एक जावचें ना पाद्री कवी हीच उतरां ना. जावप येवप घेवप बरोबर चलोवप आवप या सारख्या वप कुसार सोंपतल्या क्रियापदांच्या काय रूपांनी अनुस्वार येता तेन्ना तो वचर दिवचो. स्पश्ट बरयला खाव जावं येवं जेवं तेवं न्हांव बरोवंक आव चलोवंक वचन दिवपाचो म्हणून हो हांगा रूल केल्लो आसा. कित्याक केला नाजाल्यार लोक हांगा दिवपाक लागले ताचेर दिवपाक लागले किंवा आचेर दिवपाक लागले. दॅट इज रॉंग. सो वचनूच तो येवचो कायदो आसा. कित्याक नियम केला असो नियम करपा फाटलें कारण आसा. हे उतर कशें घडलां पळय जा अधिक उ म्हणून जाऊ उतर जाता आनी त्या जाऊचे मुखार ब जाता आनी म्हणून तो उचेर जो अनुस्वार आसा तो हांगा वचन येवप हे स्वाभावीक आसा. अशें सांगना जाऊ उतराचेर उचेर जो अनुस्वार आसा तो हांगा वचन येता. तें तेजें लॉजीक हांगा दाखयल्लें आसा. तेच लॉजीक जे हांवें सांगलें की जावं जावं त्या उतरांनी आव हो नाकव्यो संदीस्वर आयला म्हणल्यार आपलो आ तसोच ब नाकव्यो आसा. मूळ धातून नाकव्यो स्वर ना. मूळ धातू खंयचो मूळ धातू उरली मूळ धातू ऑर्डर करात जा जाचेर अनुस्वार आसा ना जायत जा बेश्टो म्हणून मूळ धातून नाकव्यो स्वर ना. धातू लागपी उ सारकेल्या कुसार लागूनच क्रियापदाच्या कांय रूपांनी नाकव्य स्वर धातूचेर दिनासतना वचन दिवचो. स्पश्ट लॉजीक एकदम शास्त्रीय पळपा सारकें आनी बुद्धीचे साणेर घासून केल्लें म्हणटात तशें हांगा दिल्लें आसा. आतां आपले बी कांय आडवत आसात. फॉर एग्जाम्पल भायली अनुस्वार संदीस्वरांतल्यान पयल्या अक्षराचेर दिवचो. ह्या उतरां भायल्याचेर अनुस्वार आसा. फॉर एग्जाम्पल खंय खंय हांगा तो याचेर येना हांगा तो खचेर येता खचेर जाता. जंय हो नेम फक्त क्रियापदाचे स्वर स्पश्ट केल्ले तरेन आसता ते उतराकूच लागू जाता. आतां खंय बी कितें आसा ओके आसा. फळवाचक क्रिया विशेषण उबे खंय तांकां तो लागू जायना. खंय हें सामान्य नाम आसा काय हे सर्वनाम आसा तांकां तो लागू जायना. क्रियापदाच्या रूपाकूच तो लागू जाता. नाट्य व्यंजन कशें आसा पळय आतां हें नाट्य व्यंजन आसा. उदो दाखयल्यार तुमकां की अनुस्वार नाका म्हाका वयलो जाल्यार म्हज्यान कशें वेगळें बरोवयता काय म्हणून तेंच हांगा दाखयलां पळय. अनुस्वार नासतना अशें बरोवयता. वो अनुस्वार नाका जाल्यार कितें करप हें बरयलां. कित्याक बरयलां हाच्या वाट्याक हें येना. हें खंयच्या गटांतलें आसा च छ ज झ य त्या गटांतलें आसा. पिंटो ट खंयच्या गटांतलो आसा न सो न घेतला. संद न घेतला. अंबर न घेतला. सो हांकां म्हणटात अनुनासिक व्यंजनां. अनुनासिक स्वर तर आसात आमचे कडेन जे दाखयल्यात हांगा पळय जे तुमकां रिप्लेस करपाक मेळना. हे रिप्लेस कर पळय खंयचे तरी वापरून जावचें ना. हे अनुनासिक स्वर आसा. यू कॅनॉट रिप्लेस देम. जशें हे रिप्लेस केले पळय
वो अनुस्वार काढलो न बरयलें तसो हो काढ आनी कितें तरी बरयना शक्य जावचें ना स्वर आसा सो चीज नाच ऊंट केलें हे सगळे आमचे कडेन आसा आता जोडाक्षरांवर दाखवलं जातं जो सांगितलं की जोडाक्षरांनी डॉट घालून दाखवपा येता ती डॉट घालून दाखयात अनुस्वार वयर घेऊन दाखयात तो मुद्दाम सांगितलं आसा कंपनी अशें बरोवप ना आमी बरयता आसतना आमी कशें बरयता खंयचेर पॉयंट मारून बरयता डॉट घालून बरयता तशेंच बरोवप कंपनी आमी अशें बरोवप ना बंडल अशें बरोवप ना यानच्या जाग्यार डॉट घालप कॅम्प बरयतना हांगा एमच्या जाग्यार हांगा डॉट घालप लायक कोंकणीन जायत्या उतरांनी संधी स्वर आसता संधी स्वरार सुचोवपी उतरांक संधी स्वराच्या पयल्या अक्षराचेर अनुस्वार दिवचे फॉर एग्जांपल हांव बाय वा हांव आय हे सगळे जे आसात ते संधी स्वर आसात आनी म्हणून ताचेर पयल्याचेर अनुस्वार दिवचे गवंडो म्हणजे न्ही कळ्ळें ना गवंडो न्ही तो गवंडो म्हणल्यार कितें जातलें वो संधी स्वर उरचो ना तो येतलो न जातलो हांगा मागीर मुखार इजंट इट गवणो गवणो गवंडो न्ही हांगा बरें गवंडो जातलो आनी तो रिप्लेसेबल जातलो तो रिप्लेसेबल ना हे अनुस्वार आसा आनी म्हणून तो गवणोचेर येता गंव गवणो आवलो आतां आवलोच्या बाबतींत आडवा तितल्याच खातीर आसा की हांगा हो जो उच्चार आसा आचो तो आवडलोच्या रुपांतल्यान येता म्हणजे हांगा तो न जावून येता केन्ना पूण आमी आतां कांयच केला की हांगा तो आवचो जो हे आसा ते आव हो संधी स्वर आसा आनी म्हणून तो आचेरूच अनुस्वार जो आसा तो दिवचो सगळीं उतरां पळय जावय समय आवय हे आवय म्हणटात पळय आवय हांवें तुवें तर आतां पळय हांगा म्हज्या तुजेर अनुस्वार आसा पूण तुवेचेर ना कितें लॉजीक कोणें बरयलें ना वॉट इज द लॉजीक ताका लॉजीक जाय न्ही ताका लॉजीक अशें की जेन्ना तुजें सामान्य रूप जाता तेन्ना तें तूं जाता तूं हें सामान्य रूप तें आनी म्हणून ताका वेळ लागता तेजेर अनुस्वार येना दिला तुची विभक्ती रूपां आडवाली ना ती सरळ मार्गी आसा तुची विभक्ती रूपां जातना तूं जावन जाता सामान्य रूप तेजें तूं जाता आनी म्हणून तूं तुवें हे रूपाक तुजेर अनुस्वार आसना स्पश्ट केल्लें आसा सो हांगा भोवतेक सगळ्या नियमांचें स्पश्टीकरण दिलां कित्याक अशें न्हय हें सगळें स्पश्ट करून सांगिल्लें आमकां पळोवपाक मेळटा संबंधी अव्यय नाम सर्वनाम वा क्रियापद हांच्या रूपाक तेंकून बरोवचें न्हय वेगळे बरोवचे हे आतां हालींच आयला तुमकां हालींच रूल आयिल्ल्यान तुमी मातशें हाचे कडेन चड लक्ष दिवचें संबंधी अवयव म्हणजे कितें जो जे उतर दोन उतरां मदीं संबंध निर्माण करता ताका म्हणटात संबंधी अव्यय फॉर एग्जांपल आतां पळयात हांगा पणजे सावन माड्डोळ 30 किलोमीटर आसा सो पणजे आनी माड्डोळ हाचे मदीं कोणें संबंध एस्टाब्लिश केलो सावन ह्या उतराक केलो पयलीं आमी कितें करताले हे सावन उतर जें आसा तेकून बरयताले तेकूच बरयताले पणजे सावन म्हजे खातीर म्हाका लागून तुजे खातीर सगळी उतर तेकून बरयताले आतां आमी वदूल असो केला की फोडून बरोवची कित्याक केला वदूल असो की भाशेन उतर जें आसा तें सोबना बरें दिसना संबंधी अव्यय आदी येवपी सर्वनामाचे वा क्रियापदाचे रूप एकारांत वा एकसुत्री बरोवतात म्हणजे खातीराच्या पयलीं जर तुमी कितें बरयता तर ते ह्या खातीर म्हणत ना त्या खातीर म्हणत ना हे खातीर ते खातीर अव्ययाचे आदले रूप एकारांत आसचें सदांच ताचे परस ताच्या परस न्ही ताचे परस आतां उच्चारांत खूब कडेन आसा गांवांनी ताच्या परस तातूंत मेळटा उच्चार आसून तांकां बरोवंक जाय आमी एकाडेमिकली भाशा शिकतात आनी म्हणून एकाडेमिकली आमी ती बरोवप वच्चे परस न्ही हे सगळें कोणाक लागू जाता समजा एखादो नाटक बरयता आनी ताका विशिश्ट शैलीचेर आसा किंवा तियात्र बरयता तो साश्टिश्ट शैलीचेर आसा ताका हे नियम लागू जायना नाटकांत कितें जाय आसता थळाव्या भाशेची लागसाण जाय आसता थळाव्या भाशेक तो जितलो लागीं वता तितलो तियात्र बरो जाता तो जर बुकीश बरोवपाक लागलो रूच वापरून अशें जायना न्ही ओके ऊक प्रत्यय लागिल्ल्या रुपान उच
पूस लायतात तेन्ना खूब प्रक्रियाचो उकार मुटवो बरोवचो. फॉर एग्जांपल म्हणजे हांगा उलोवप केलें तें स्पेर अवकारान सोंपता उतर, अवकाराचे आदले कोण दीर्घ, ताचे आदले कोण कसो, ताचे आदले सगळे कसो. एक रूल आमी बेजीक पळयलो न्ही, सगळे रूल्स त्याच नेमान जोडून येतात. परते परते दुसरे करपा नाका. हांव फक्त सांगला की पयले हांगा हो दीर्घ आशिल्लो न्ही, जेन्ना तो पूच लागता ताका तेन्ना तो रस्तो जाता अशें हांगा सांगलां. म्हाकाय बी जायते आडवाद कोंकणीन आसात, ताचेर आमी एक 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 उपाय काडटात. पूण केन्नाच पॉयंट चुकून सुद्दां पूचचेर येवचो ना. पूच कुय हाचेर केन्नाच आनी कुय आनी पूच ही जी उतरां आसात त्या पूचेर केन्नाच पॉयंट येवचो ना, कारण ते पूस आसा हे लक्षांत दवरचें. जाणे ताणे हाणे जिणे तिणे हिणे ही उतरां नेचर अनुस्वार घालून बरोवची. ताचेर न्हय, ही सगळी उतरां हेचेर अनुस्वार घातला. तांचेर कारण मुळांत तो नाच अनुस्वाराक. हाचेर धातू कितें आसा, जाण्याचो धातू कितें आसा, ते रूप तेजे जाणे रूप तेजे वच हो धातू जाला. वचचे फुडें रूप जाला. हिंदीन कशें इंग्लिशीन कशें इज आनी बी ही रुपां आसात तशी रुपां आसात. ताणेचो रूप कितें, एक धातू कितें कोणा पासून घडला हे रूप, तो पासून घडला, तो पासून ताणे जाला, हो पासून हाणे जाला, जे पासून जो किंवा जे पासून जिणे जाला ते तरी. सो त्या धातवाचेर अनुस्वार ना जाल्यार हांगा कितें घेतलो म्हणून तो दिवंक ना. नेक्स्ट आता प्लुरल जेन्ना जाता पळय तेन्ना मात तो जाचेर येता. तो प्लुरॅलिटीचो अनुस्वार आसा. हो अनुस्वार बहुवचनी अनुस्वार आसा. नीचेर दिवचो न्ही, कारण बहुवचनान तिसरे विभक्तीचे नी कुस लागतना नाकेपण आदल्या अक्षराचेर वता आनी म्हणून तो हांगाच्या आदले वेळ जे आसा अनुस्वार हांगा वता. तेच दाखयला पळय. वाघ वागान, वाघ वागांनी हो प्लुरॅलिटीचो अनुस्वार आसा. हो अनुस्वार हांगा आशिल्लो तो हांगा शिफ्ट जाला. सोशान सोशां हांगा आयला पळय. तशे तरेन हे दाखयलें. आतां सर्वनामांची पळय. तें, ती, ताणी, ताचेर हांगा नाशिल्लो पळय, ह्या ताचेर नाशिल्लो, तो हांगा शिफ्ट जाला. आनी हांगा हिचेर नाशिल्लो, हांगा आयला. तशे तरेन हो अनुस्वाराचो वेगवेगळो विचार. खंयचे विरोधार्थी उतर न्हय बरयतना ताचेर अनुस्वार दिवचो न्हय. तें केन्ना दिवचो? नदीचे उतर जेन्ना बरयतात तेन्ना दिवचो. ते सगळे नियम जेन्ना आमी पाठ करतात तेन्ना हांव भुरग्यांक एक संवय म्हजी की ते लक्षांत दवरपाचे मार्ग आसा. हांव म्हणटा की न्हंयेक उदक आसता न्ही, हे उदकाचें प्रतीक कशें घेयात तें. उदक आसा थंयच वो न्हंय जातली, उदक ना थंय तें नकार जातलो. सो न्हंय म्हणजे रिवर आनी न्हंय म्हणजे न्हंय. उदाहरण पळय. माजूजान रक्ताच्यो न्हंयो व्हांवल्यो. व्हांवप जे आसा त्या न्हंयार गोठांतल्यान सुद्दां तो व्हांवता. ह्या संवसारांत कोणपणाचो न्हंय, तो हांगा नेगेटीव न्हंय आसा. कोणपणाचो न्हंय म्हणजे कोणपणाचो न्हू. दोन्ही उतरां आयिल्ले न्हू हे वाक्य पळय. दोन्ही उतरां आयिल्ले. न्हंयांच्या उदका खातीर न्हंय ती कितें जाता. दोन्ही उतरां एकठांय आयले. हांगा अनुस्वार ना, हांगा अनुस्वार आसा कित्याक ते नद्यो म्हणून. खूब पूस लागिल्ल्या धातू अव्यय ते निमाणे कगट देखील हे आमचे कडेन खूब कडेन जाता. वचूंक नासलो वचून आसलो घडटा. कोणी फाल्यां वचूंक नासलो बरयलें वचूंक न्हय, पूण हे आमचे कडेन घडटा. करूंक येता करूं येता. फॉर एग्जाम्पल अशी खूब उतरां आमी वापरतात जातून मदलो धातू गायब जाता. आता एक तर तुम्ही हे अशी उतरां जी आसात ही आता करिना घालिना सारखी उतरां, करिना घालिना अशी वेगळी बरोवची. आणि जर तुम्ही ती एकठांय बरयतले जाल्यार ती तुमकां रीरसो करची पडटली कायद्या प्रमाणे. कित्याक आकारांत उतराचे आदले उतर सदांच रस्व आसता. अनसोंपी उतराचे आदले उतर दीर्घ आसता. त्या कायद्यान ही उतरां अशी बरोवची पडटली. तुमकां दोन्ही बरोवपाची मेकळीक दवरल्या. तुम्ही करिना घालिना अशी एकठांय बरोवं येता किंवा वेगळी फोडून
सोडून बरयतले री दीर्घ उरतले एकटे हाडटले री रस्व जाता करिना करिना म्हणना कालिना म्हणना करिना सो अकॉर्डिंगली द चेंजेस आर गोइंग क्रियापदांची अतिपूर्ण भूतकाळी रूपा बरयतना निमाण्या अक्षरांतलो इकार उणवो बरोवचो निमाण्या अक्षरांतलो इकार मात लांब बरोवचो तशें हांगा दाखयला पळय धरिल्ले नाशिल्ले आतां हें वो धरिल्ले नाशिल्ले मागिल्ले मागिल्लो वो रस्व वो दीर्घ आसत जाल्यार दीर्घ आसत जाल्यार दीर्घ हांगा आसा वो रस्व वो दीर्घ उदोज आमी नियम पळयला निमाणे सदांच दीर्घ तो हांगा लागू जाता निमाण्याच्या आदले सदांच रस्व सेम वेगवेगळ्या प्रोसेसांत वेगवेगळे सांगिल्ले आसा इतलें लक्षांत दवरपाचें मनीस ह्या उतराक जेन्ना प्रत्यय लागता तेन्ना निमाण्या स व्यंजनाचे श जाता मनशाक उलोवपाक जाय जाल्यार कितें जातलें सचे श जाता मनीस मनीस आतां प्रत्यय लागलो जाल्यार तें कितें जालें मनशाक जालें मनशान जालें कितें जालें हांगा सचें श जालें उच्चाराचो फरक कळ्ळें जाता न्ही अशें प्रत्यक्ष मनीस मनशाक मनसाक जाता मनीस शब्द न्ही मनसाक जावपाक जाय ना मनशाक जाता ऑलरेडी जाता आनी म्हणून शा अक्षरूच आपणावचें पूण ताच्या फुडें वचप मुळांतूच जर श आसत तवशें मुळांतूच श आसत मनिशान कितें आशिल्लें स आशिल्लें हांगा मुळांतूच श आसत जाल्यार वॉट वील हॅपन य येतलें ताका जोडाक्षर जातलें हो पळय दिस इज क्वायट सायंटिफीक सो तेज्या खातीर तवशाक आमी आतां खुबशे फावटी एग्जामी पळयता तवशाक तवशाची भाकरी केल्ली ज्या उतराक स आसा तशाच दवरता ज्या उतराक स आसा निमाणो ताका प्रत्यय लागले उपरांत श जातले गाठींचे ज्या उतराक मुळांत गाठींचे श आसा ताचे जोडाक्षर जातले य हें सगळ्याक लागू जाता मोक्षाक तवशाक मोक्षाक तवशाचो म्हापश्याक प्रॉपर नांव सुना हांव म्हापश्या गेलो म्हणटून अशें बरोवचें पडटलें सादळश्याम नॉर्मली गांवांची नांवां सामकी व्यंजनां सोंपी आसली अलिंगी जाल्यार फॉर एग्जांपल ते कॉल आयकला न्ही कॉल जावं आयकला जेन्ना काणकोण वतात तेन्ना हे वाटेन अशें गेले जाल्यार बेतलाच्यान गेल्यार लागीं फॉल गांव आसा ते फॉल तो फॉला रावता अशें जाता तो मांडोळा रावता अशें जाता पूण तो माशेलान रावता सुद्दां जाल्यार माशेलान रावता अशें जाता जायना न्ही कितें जाता हाडवात तो माशेलान रावता आतां ह्याच कायद्या प्रमाणे जाल्यार फॉल फॉला तो फॉला रावता भोम भोमा तो भोमा रावता त्याच कायद्या प्रमाणे तो तें कित्याक कशें हें बी नपुसकलिंगीच रूप आसा माशेल आसा हें मिलन सोंपता हें मिलन सोंपता पूण तो माशेलान रावता म्हणना तो माशेलान रावता म्हणपा भितर फरक पडटा न्ही सो अशे तरेन वेगवेगळे जाता ते मडगांव आसा फॉर एग्जांपल तो मडगांवा रावता तो मुळगांवा रावता हे सेम घडटा पळय तो धारगळे रावता तो धारगळा रावता म्हणटा धारगळे हे स्त्रीलिंगी उतर आसा न्ही आनी हे नपुसकलिंगी उतर आसा फरक पळयात स्त्रीलिंगी उतराक ए जाता निमाणी आनी पुल्लिंगी नपुसकलिंगी उतराक आ जाता निमाणी सो दिवचल दिवचली धारगळ धारगळे स्त्रीलिंगी उतर आसले आनी मडगांवा मुळगांवा हे उतर नपुसकलिंगी आसत जालें मागीर ही थोडी आमची संधी स्वरान सोंपतात पळय अय आसा निमाणे कडेन अय मडकय पुणय मळवय सगळी संधी स्वरान सोंपी आमची नांवां आसात गांवांत शिरोड्या आनी वेगवेगळे आसात ए स्वरान सोंपता ही सगळी शिरोड्या कवळ्या फोण्या हे सगळे या जाता तेंचे पळय सगळ्यांचे कॉमन आसा हांकां आमी मडगांवा बी म्हणटात तशें करपाक शकना शिरोड्या जाता आडवार सांग्याचें मात सांग्या जाता सांग्या जायना जावपा जाय तेंच्या प्रमाण हेंचें कितें जावपा जाय सांग्या जायना कुचडे कुचड्या हें म्हाका दिसता कुचड्या जाता कुचड्या जाता अदरवायज सुद्दां कुचड्याक गेलो
मया गेलो मया पयलो तू मया गेलो पर्या गेलो पयलो दोनिया गेलो ही नावां आनी वेगळी दिस अशें बरोवचें सोमार मंगळार बुधवार बिरेस्तार शुक्रार शेनवार आयतार अशें आमी थरयलां म्हणप कदाचित गांवांनी वेगळे आसतलेच पूण बरयतना युनिफॉर्मिटी जाय जाल्यार लोकूच आमकां हांसतात अरे तुगेलो अमको रायटर अशें बरयत मरे आनी अमको रायटर दुसरेच तरेन बरयत मरे तसो अशें न्ही आमचें प्रमाणीकरण भाशेचें अशें जाता की हळू स्टँडर्डायज करपाक जाय वेगवेगळे म्हयने थोडे जाण जुलाय म्हणटात थोडे जाण आगस्ट म्हणटात पुर्तुगीजाच्या प्रमाण पुर्तुगीज टायमाचेर लोक शिकून आयले सेतेंब्र ओतुब्र नोव्हेंब्र डिसेंब्र अशें वापरतात त्या वेळेले लोक आयज आमी अशें धरलें की ही आमची एक चाल आसची बरोबर सगळ्यांनी पाळची आनी खास करून विद्यार्थ्यांनी तुमी कडेन हे एडॉप्ट करपाक जाय हीच बाबा आपूण वापरतलो अशेंच तरेन करपाक म्हणटा आतां तेंपार जानेर अशें म्हणटात पुर्तुगेज तेंपार आनी हे आतां आंकडे प्रमाणे 1 ते 100 हे सगळ्याचें स्टँडर्डायजेशन जावपाकूच जाय आमी जशे जशे भाशा शिकतात भाशा प्रगत जाता तशें आमी कशें बरयतले 96 कशें बरयतले तुमी भाशा 56 कशें बरयतले ह्या सगळ्याची कला एक स्टँडर्डायज जावपाक जाय काय कडेन फॉन्ट आना एका सकयल एक आयला तर म्हज्या कॉम्प्युटराची मर्यादा आसा तो कॉम्प्युटर खूब आदलो आसा म्हणून अदरवायज आयज बरयतना तुमी पयलो सांगिल्ल्या भशेन पांय मोडून पयल्या टचो आनी दुसरो टच पूर्ण मोडून बरोवपाक जाय सो घडये तुमचे आतां लेटेस्ट कॉम्प्युटर्स आसतले तातूंत ती सुविधा घडये आसत